आनी आज आमी हिंगा सगळे गोंयचे रांपोणकाराक तें जालें आनी सगळीं आमकोड आतां सुद्दां हिंगा आमचे बराबर वोटर असोसिएशन आहाय. तेच बरोबर पयले सुवातेर देव बरें कर म्हणटा प्रेसाक कित्याक पयलो आमी हांगसान फिशींग कोताले आनी फिशींग कोताय आनी आमी फिशिंगाक वयता आसतना आमकां फिशरी डिपार्टमेंट आमकां भरपूर सतावपाक लागले. आमचे बंदी घालपाक लागले. कांय विनाकारणान ती आमकां बंदी घालपाक लागली. दर्या वचनाका म्हणलें, झाड व्हरनाका, मोटर लायनाका आनी ते सांगपाक लागले कित्याक बॅन परेड आहा म्हूण. पूण आमकां गोंयच्या रांपोणकाराच्या एकवटाक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक बॅन परेड ना. आमकां तो बॅन परेड लागू जायना. कित्याक बोट ओनरांनी सगळ्यांनी हायकोर्टाक पिटिशन केलें आनी मेकॅनायज वॉल मेकॅनायज बॉम्ब म्हणून. तेन्ना आमी हायकोर्टानसून सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली आनी सुप्रीम कोर्टान आमकां जजमेंट दिलो, ऑर्डर दिली 9.9 मोटर ऑल टायम फूल टायम खंयच्याय वखदाक खंयच्याय दिसाक आखे वरसभर आमच्यान ते यूज करून नुस्तें मारूंक जाता. पूण आमी सुरवातेक नुस्तें मारपाक कॉमर्स केलें. फिशरी डिपार्टमेंटाचे मनीस येयले आनी आमकां बंदी घालपाक लागले. दोयऱ्या वचनाकाय, नुस्त्या मारनाकाय आनी हे झाडाची मेजरमेंट काडपाक लागले. ओडियोचे आमचे फोटो काडपाक लागले. एकलो तो येयला आनी म्हाका विचारपाक लागलो, तुजी झाडां रेजिस्टर्ड आहाय, बोट रेजिस्टर्ड आहा, आमी तेजेर नंबर ना, तुवें फोटो काड तेजेर नंबर ना. नंबर आहा, झाडां लायसन्स ना, ते बोटीक आहा, जाल्यार तूं म्हाका कितें आडायता. तो मला 2 मोटर लायले. 2 मोटर लायन आमी फिशींग कोनाय. आमी एक मोटर आमी फिशिंगा वताय आनी दुसरो मोटर आमकां एमर्जन्सीक बंद पडो जाल्यार आमचो जीव सांबाळपाक, आमची जिवाची राखण करपाक आमी तो उजार कोताय. ते बंद पडत जाल्यार इनकेस कितें तर जालें जाल्यार तो आमी उजार कोताय. जाल्यार आमकां 2 मोटर तर व्हरपाक जायनाय. जाल्यार हांव फिशरी डिपार्टमेंटाक विचारतां, फिशरी मिनिस्टराक विचारतां, फिशरी डायरेक्टराक विचारतां आनी गोंयच्या सीएमाक विचारतां. जाल्यार आमी दोयऱ्या वचोन तर आमचें मिशीन बंद पडलें जाल्यार आमी बुडोवन मरपाचे. जाल्यार ते कोडेक फिशरी डिपार्टमेंटा कोडेक कितें तर आमकां सेफ्टी, आमकां कितें तर तो आमकां सेफ करपाक आमी बुडटाय जाल्यार धरपाक सेफ करपाक तेंकां आहात. त्या कोडे तर कांय ना. गांवांत तर एक खंयच्याय मनशा जर एक्सिडेंट तर जालो जाल्यार एक्सिडेंट जाता त्या मनशाक सेफ करपाक एम्ब्युलन्स आहा. जाल्यार फिशरी कोडे डिपार्टमेंटा कोडे वो जावं कोस्ट गार्डा कोडे आमकां सेफ करपाक तेंकां कितें आमकां थिंगा तें आहा कांयच ना. हे पासत आमी 2 मोटर वता, एक आमकां सेफ्टीक, एक फिशिंगाक. आनी सगळे फोटो मारून तेणें आमचे केस गायल्यो, शोकोस नोटीस धाडले आनी आमकां मला नुस्तें मारनाकाय बंद करपाक लागले. कित्याक लागून बंद कोताय? ना मला तुमच्या नुस्तें मारूं जायना, तुमकां ऑर्डर आहा मारलें. तुमी मला इलिगल फिशींग कोताय. आनी तेन्ना ते कडेन विचारलें, आमी इलिगल फिशींग कोताय आनी तूं विचारता आमकां कोण म्हूण विचारता. आपूण फिशरी ऑफिसर म्हणलो. एकली पणजे मॅडम आली ती आपूण ऑफिसर म्हणली. जाल्यार ते तूं तो लिगल आहा तें विचारलें. आमचो हिंगाचो आमचे हाका हार्बर वास्कोचो आमकां लागो जाता तो ऑफिसर सागर म्हूण. तो मला ते सागराक विचारलें, तूं तर फिशरी डिपार्टमेंटानसून येयला आनी म्हाका तूं आडावपाक सोदता नुस्तें मारनाक म्हूण तूं कोण म्हूण आडयता. पूण फिशरी ऑफिसर म्हाजो.
हांवें म्हणलें तुजी आयडी दाखय, तूं ऑफिसर जाल्यार आयडी दाखय तुजी. आयडी मागलो बोल्स आहा आनी कोस्टल पुलीस आय. तूं आयडी बोल्सांत दवरून तूं तर इलिगल आहा न्हू. तूं लिगल तर आमकां पेट्रोलिंगा तर येयला वो आमकां धरपा येयला जाल्यार तुजी आयडी गोडे आसपा जाय आसली. ते माडामी जालें तुजी आयडी हुंया ती सांगलो ती गाडी बॅगां आहा. आनी एकल्यान जालो तुगे आयडी हुंया तो हाडा. एकलो येयलो आनी म्हाका म्हणलो कितें फोटो काडपा लागलो. म्हाका अशें करून फोन्याकूच कुशीन काडला आनी म्हाका फोटो काडा. हांवें ताका तूं फोटो कित्याक काडटा, कोण तूं? आपण मला फिशरी ऑफिसर तूं कोण दिला मुगे फोटो काड म्हणून ऑर्डर दिल्या. आपल्याक ऑर्डर आहा मला. हांवें म्हणलें दाखय म्हणलें ऑर्डर तुगे हुंया ती. ताका ऑर्डर ना, कांय ना. आनी तो फिशरी ऑफिसर जाल्यार खबर ना आनी तो कोण जाल्यार आमकां कांय खबर ना. कित्याक ताज्या गोड्यांत आयडी आसूंक ना. तेच बराबर आमी फिशिंगाक वयताय तेन्ना मुगेलो पोन्यो वयर आसलेलो लँडार वयर दर्या देगेक. तेळे म्हाका मुगे पोन्या फोटो मारला आनी थंय म्हाका शोकोस नोटीस धाडल्या. वयर आसलो पोन्या फोटो मारला आनी म्हाका शोकोस नोटीस मारला. थंय 2 इंजीन लायले. आतां 2 इंजिनां ओडये लायचे न्हू म्हूण खंयची बंदी आहा? 2 इंजिनां लायची न्हू म्हूण बंदी आहा फिशिंगाक. ओडये लायचे न्हू म्हूण कोणाची बंदी ना. व त्या वयर आसलेले हेजे मुगे ओडयेचे फोटो मारल्यान म्हाका शोकोट नोटीस धाडल्या हांव इलिगल फिशींग करता म्हूण. कितली वर्स जाले आमी म्युनिसिपाल्टीक रेजिस्टर कर म्हणटाय. आनी एक कायदो काडला गव्हर्मेंटान. शर्मिला मोंतेरो ही कितली फाटी गेली आनी पत्ती येयली. आतां हे आमच्या हॉड्ड्यार हाडून गायल्या. एक ह्या गव्हर्मेंटाक आनी कोणू मेवना दिसता शिकलो मनीस. कितले आहाय आमचे. आयज आमचे भुरगे लंडना वयता म्हणटाय. कितें लागून वयताय? हेंकां हाडून पत्ती बसयताय म्हण ऑफिसांत. अरे शिकलो भुरगे जायते आय, बरे बरे आय, तेंकां हाडून बसयाय. ही एकू ना तुमकोडे. आनी एक न्यू कायदो हाडला. आमचे हूंय डिंग्याचे इन्शुरन्स करपाचे. आयज हांवें डिंगी बांदल्या 20 वर्स जालीं. हांवें डिंगी बांदलो मेस्त मरोन गेलो आनी लेटर येयलो म्हाका सोसायटी म्हाजी डिंग्याचे सगळ्याचे इन्शुरन्स कर म्हूण. हांव इन्शुरन्स वाल्याक विचारपाक गेलो. इन्शुरन्स वालो म्हाका म्हणपा लागलो तुगेलें बील जायें. कितले लाखां डिंगी बांदली तितलें. आतां हांव बील हाडूंक वयतो जाल्यार म्हाका मेस्त जावो. आतां मेस्ता लागून हांवें मरचो पडलो आनी सरकार वचून घेवन येवचें पडलें. सारकें. हे शर्मिला मोंतेरो मातशें मतीन घे. जाय तितली ऑर्डर काडून धाडनाका लोकांक सतोवपाक. आमी तुका डिमांड घायलो आहाय जेन्ना न्यू डिंगी बांदता तेका इन्शुरन्स लाय. हे न्यू डिंगी बांदता तेका आमी बील हाडूंक शकताय. कित्याक तो मेस्त जिता हिंगा घेवंक शकताय. मेलोल्या चुयसान हाडपाचें. हांवें मरोन वचचो पडलो. हेजेर हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदता निलकणाक. हे तुकोडी चारून हेणे ऑर्डर काडल्या इन्शुरन्स करपाची आमची डिंग्याचे. तूं नुस्तेकार म्हणटा न्हू जाल्यार तुका खबर आसतली. आमी मागताय हे इन्शुरन्स तूं न्यू डिंग्यांक लाय. पयर हांव नेट लायसन्स काडपाक गेल्यार म्हाका ऑफिसर सांगता तुगे इन्शुरन्स कॉपी हाड म्हणटा. अरे इन्शुरन्सूच करूं ना आमी आनी आमी पयले सर केलो ना आनी आमकां नाका इन्शुरन्स. तुमी आमचे जे पळय सबसिडीचेर कट करून जे पळय आमकां सबसिडी दिताय ते पयशांचो हिशोब कोणाको आहा? खूंय आहा? आनी तुमी आमकोडे इन्शुरन्स कर म्हणटा आमच्या डिंग्याचो. आमची डिंग्या इन्शुरन्स केलें तेजो प्रोसिजर कितें? कित्याक जेन्ना आमी 6,000 सबसिडी घेताले तेन्ना आमकां काय व्हडलो प्रोसिजर नाहलो. आनी आयज 30,000 घेतो जाल्यार एक जोडली फायल करपा पडटा. आनी तिवूय फायल थोडे आमचे ओल्ड क्रॉसाचे मेंबरां रिटर्न धाडले की तुमची नांव रॉंग आहाय म्हूण. तो 10-15 वर्स जालीं तेच BRCचेर सबसिडी घेता आनी आयज तेका नोटीस येयल्या तुजें नांव रॉंग आहा. अरे पापियां दो गव्हर्मेंट पापिया.
तुमकां दिवपा जाय सबसिडी वो ना दिवपा जाय ती डायरेक्ट लोकांक गरिबांक हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सांगाय. नाका जालो नोटीस धाड नाकाय. आनी तुमकोडे हात जोडून मागताय हे जे पळय कोण वाऱ्या वयले उलयताय वाऱ्या वयले ते सद्या काबार जाले. आनी जशें आग्नेल बाबान म्हणला सतीश कोण तो हर्षद दोंड उलयता आमी इल्लीगल म्हणून. कोणाकूच आमच्या इतली जाणां नांवादीक बोटकार आहाय त्या बोटकारांनी केन्नाच पणजे धोक्यार व्हरोन पणजे फिशरी धोक्यार व्हरोन बोट इनॉग्रेशन करूं ना. आनी सीएमा हाडून हे हर्षद दोणान केला. केसली बोट हाडली तेणे 5 सिलिंडर. हे सीएमा खबर पूण आहा ती बोट येदी ती बोट खूंय चलपा ती. आनी हर्षद दोण कोलवा येवन उलयता हांकां ट्रेडिशनल कळना हे कळना म्हूण. हे तुका कळपा आमी येवन सांगताय. तुगे बोट पयली सारकी सीएमा दाखय हे इंजिनियरांनी कितली हॉर्स पावर आहा ते आनी कितली लांब आनी कितली रुंद आहा ती आनी ती खूंय चलपा ती बोट. आनी मानायाच्या कार्डाचें उलयता. मानाया कार्ड आमी गोंयचे बॉर्डरी भायर वचनाय आमी गोंयचे भितर कोत्ताय. तुजी बोट गुजराता वयता तुजी बोट कोचीं वयता की तांकां ती कार्ड जाय. लायफ जॅकेट जाय कोणा जाय लायफ जॅकेट जाय आमकांय जाय. पण आमी धोतायच ही लायफ सेफ्टीची लायफ जॅकेट म्हणटी लायफ सेफ्टीची. तेसोच हांव ओल्यांचो एक सल्यूट दिता. ओल्यांचो बाबा तेका दोन दिनाय जाय जाण उलयताय तेका दोन दिनाय तो उलयता तेचे कापो आसतात तेका आमी मुखार हाडला इतल्याय जाणांनी. आनी आमी सदांच तेका घेवन भोंवतले ओल्यांचोक घेवन भोंवतले. कित्याक ओल्यांचो कितली जाणां ते तितली बोकडां नकोय. उलयताय उलयत रावनी पिशी सुणी उलयताय पिशी सुणी. केन्नाय जाण जावाय पिशी सुण्याक तर हातोर मारलो तेणें घास मार तूंय पीस जातलो. तेका लागून आमी कोणाचे तेजे हातोरूय मारूं वचनाय आनी कांय म्हणूं वचनाय. आमचो ओल्यांचो हा बरो जाणार मनीस NFFचो सेक्रेटरी जालो तो सगल्याक भोंवता तो. आपली कुस्तार वो आमी धाडटाय तेका आमचे पयशांनी आमचे कापो आसतात. बोटकारांक पयशे घेयले खंय तेणे खंयचे बोटकारांक घेयले देखून तेणे जनरेटर बंद केलो LED बंद केली पयशे घेयली देखून. अरे पयशे घेयले तो आसपाना आला आयज हे प्लॅटफॉर्मार आमचे बारा. बोटकारांक तेणे पयशे घेयलोले तो हे प्लॅटफॉर्मार आसपाना आलो. तुमचे बारा नाजाल्यार आनी कोणा बारा आसता आलो. आयज पासून तो हा मोटर जो स्पेअर पळय आसा तो कित्याक यूज करता तो. आतां आमी सरकाराक कळोवपाक सोदता आमी सगळे MLAक आमी एक मेमोरेंडम दिल्लो की आमकां एक 6 डिमांड आसा आमचे आनी हे मेमोरेंडमाचेर आमी सरकाराक कळोवपाक सोदता की ह्या 15 दिसां भितर हे जे मेमोरेंडम तुमी इम्प्लिमेंट करना आमी गोंयभर चळवळ करची पडटली. कित्याक जो May 8, 2025 जो हायकोर्टान ऑर्डर काडला त्या हायकोर्टान क्लियरली सांगलेलें आसा की जेनसेट आनी LED लायट दोन्ही कोएक्झिस्ट जाता आनी हो लायट यूज जाता फकत ह्या जनरेटराक लागून. सो आमी सरकाराक डिमांड केला की हो जेनसेट पळय हा जो ताबडतोब बंद करचो आनी 1 ऑगस्टाच्यान हो जेनसेट ह्या बोटींतलो काडचो म्हणून आमी डिमांड केलो आसा. तसोच आमी सांगला की गोवा दामन दीव मरीन फिशिंग रेग्युलेशन ऍक्ट 1980 तो 30 वर्सां जाला तो एमेंड जावंक ना. त्या एमेंडमेंटान आमी सांगला की बोटकारांक लागून जो कायदो पळय हा तो डिटरंट करचो. 50,000 फकत LED लायट बॅनाक लागून आहा तो 5 लाख करचो. जे भायले बोट मालपे बोट जे येता तांकां एक बारीक फायन दिता आनी हे
मागीर हीच बोट दुसऱ्या दिसा आमचे उदकान फिशींग करता. सो आमकां तांकां 10 लाखाची फायन करपाक सांगला आनी त्या भायर जे 5 टायम्स पळय व्हॅल्यू पळय आहा तो 10 टायम्स व्हॅल्यू करचो म्हणून आमी ह्या सरकाराक सांगता. आनी तशेंच करून जे हायकोर्टान सांगलेले आसा 3 म्हयन्या भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवचो, आमी फिशरीज डिपार्टमेंट स्पेशली शर्मिला मोंतेरोक विचारता की हायकोर्टान डायरेक्शन दिलां की सगळे जेटींनी इन्स्पेक्शन जावपाक जाय कोस्टल पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंटाचो. तो इन्स्पेक्शन जाला की ना, हो इन्स्पेक्शन जावना जाल्यार एकूय बोट सोडचे न्हू डिपार्टमेंटान मागता. तशेंच तेंच्यांनी सांगलेलें आहा की हायकोर्टान कंप्लायन्स जे स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट आहा मर्चंट शिपिंग एक्टाचो आनी इनलँड वेसल एक्टाचो तो कंप्लाय जावपाक जाय. कित्याक आमकां खबर आसा की एकूय बोट ही कंप्लायन्साचेर वायलेशनान आसा. सो ही कंप्लायन्स जावचो. आनी तुमी जेन्ना म्हणटा की 2 मोटर यूज करपाक शकना, हायकोर्टान तुमकां ऑलरेडी डिरेक्शन दिलेलें आहा की फिशरीजान 5 बोट घेवपाचे पेट्रोलिंग बोट आनी तशेंच करून 7 कोस्टल पुलिसान बोट घेवचे म्हणून डायरेक्शन दिलेलें आहा हायकोर्टान. तुमी हे बोट परचेस केला की ना? जेन्ना तुमी म्हणटा सेफ्टीक लागून तुमी मोटर यूज करनाका, फाल्यां तो फिशरमॅन बुडलो मेलो. आयज कितले बायणां जाल्ल्या इन्सिडंट. लास्ट सिजनाक लागून आमचे फिलीप बाबाची बोट पोत्ती जावन मोटर धंदो लॉस जालो, थोडे कामदारी हे जाले त्रासान पडले. कित्याक तुमचे कडेन मेकॅनिझम ना ह्या रिस्क्यू करपाक ऑर हेल्प करपाक. तशेंच करून जे मेंबर 58 मेंबराचे एन्फोर्समेंट विंग सांगला काडपाक, तो एन्फोर्समेंट विंग चालू जाला की ना ते आमकां कळपाक जाय. आनी त्या भायर हायकोर्टान सांगलेलें आसा की कोस्ट गार्डान एरियल मॉनिटरींग करचें म्हणून, ऑन रियल टायम इन्फॉर्मेशन दिवचो म्हणून ऑफ थ्रू वेसल ट्रॅकिंग सिस्टम. हे मॉनिटरींग सिस्टम तुमी थाऱ्यार घातल्या की ना, आनी थाऱ्यार घालूंक ना जाल्यार तुमी एकूय बोटाक चीट दिवचें न्हू म्हणून हांव सरकाराक मागता. आनी तशेंच करून आमी सांगलेलें आसा की जे मालपे बोट्स पळय आहा तेजेर आजून पासून तुमचे सारखे सर्वेले तुमी आतां म्हणटा ड्रोन हाडटा, सगळ्यांनी उलयलेलें आसा. ती ड्रोन कॅन दॅट ड्रोन गो अप टू 12 नॉटिकल मायल? कॅन दॅट ड्रोन गो अप टू 100 नॉटिकल मायल? ना. तुमी तुमची मेकॅनिझम कितें आहा? फकत बारीक फिशरमॅनाक सोंपोवपाक अंडर प्रेशराक तुमी सोंपोवपाक सोदता, या तुमी युनिफॉर्म इम्प्लिमेंटेशन करपाक सोदता की ना? हे गोंयचे सीएमाक, गोंयचे मिनिस्टराक आनी आमचे शर्मिला मोंतेरोक विचारता. आनी तशेंच करून आमी सांगलेलें आसा की डीप सी फिशींग तुमकोडेन एक मॉनिटरींग सिस्टम ना, 12 नॉटिकल मायल ना, EEZ ना हाय सीजा ना. ऑन वॉट बेसीस तुमी डीप सी बोटीचे परवानगी दिता? सो आमी सांगलेलें आहा तेजेर ताबडतोब बॅन हाडचो आनी नो डीप सी वेसल शूड बी अलाउड इन द स्टेट ऑफ गोवा. तुमी ते नॉर्वे आसून डीप सी फिशिंगाचे बोटयो परमिशन दिवपाक सोदता. सो हांव मागता गोंयचे फिशरीज मिनिस्टरा कडेन, गोंयचे सीएमा कडेन आनी शर्मिला मोंतेरो कडेन, जोरी तुका हे आमचे डिमांड तूं पाडना आनी जेन सेट बॅन करना आनी उरलेले आमचे डिमांड आयकना, यू हॅव नो रायट टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट. तुका 3-4 फाटी काडलेले आसा, तुका परत येता. ही कोणाच्या प्रेशरान तूं परत येता? आय वॉन्ट टू आस्क द फिशरीज मिनिस्टर ऑन वॉट बेसीस यू हॅव बॉट दिस डायरेक्टर बॅक एज अ फिशरीज डायरेक्टर, जेन्ना तूं जाणा देन शी इज इनवॉल्ड इन स्कॅम्स. सो हे सरकाराक हांव कळोवपाक सोदता आनी हे सरकारान इम्प्लिमेंट करचें, कित्याक आमचे फिशरीज आयज आहा हे सोंपलेले आसा. आख्खे इंडियन वर्ल्डाक आमी वी हॅव सीन एवरी फीश हॅव अ रेग्युलेशन, एवरी फीश हॅज अ बॅन, एवरी फीश हॅज अ सायज कॅच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.